आजची फोणीची अपडेट दिता आसतना सगळ्यां पयलीं काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली। ही प्रेस कॉन्फरन्स एमजीचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी घेतलेली आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांणी येता 15 ऑगस्टाक जे तेंचे कॅन्डिडेट आसतले मोगो पक्षाचे गोंयभर हेंची नांवां डिक्लेअर करपाची तांणी उतर दिल्लें आसा। तशेंच हे कॅन्डिडेट जे आसतले यंग ब्लड तशेंच तरणाट्यांक ह्या फावटी इलेक्शनाक एसेंब्ली इलेक्शनाक ते उबे करपाचे ताणें पयलींच फावट अशे पद्दतीन हे तरणाटे उबे रावतले अशें म्हणून प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलां। काल दोन BJPचे नगरसेवक कुडचड्या मतदारसंघातले आनी कुडचड्या म्युनिसिपालिटीचे हे मोगो पक्षान जॉयन जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जॉयन जातना 2-3 गजाली सांगल्यो की BJPन वावर करतना तांकां कसलेच अपेक्षा नासतना तेणी काम केलें, पण BJPन तेंचो कांयच वालोर करूंक ना। तेंचो फक्त वालोर टिश्यू पेपरा भशेन केलो। ताका लागून एकंदर आमी विठोबा प्रभुदेसाय हो माजी नगराध्यक्ष तशेंच तेजी घरकान्न ही सद्याची कावन्सिलर ही आनी तशेंच तेजे बरोबर आनी एक कावन्सिलर हे दोनी मेळोन 20 कार्यकर्ते सह MJPन काल प्रवेश केल्लो आसा। दुसरी गजाल की आतां म्हणटा की पावस सद्या ना, पण रस्त्याची सद्या जी दुर्दशा जाल्या वचत थंय खड्डे आनी हे पुरोवपाचें काम सरकारान करूंक जाय आसलेलें, पण तें सद्या खंयच दिश्टी पडना आनी लोकांक आजून पर्यंत हे खड्ड्याक लागून भरपूर त्रास काडचे पडटा। ही एकंदर आशिल्ली फोंडेची अपडेट।